काल राती आमचे आदोना विलेजीन एक सायक्लोन, देर वॉज अ स्ट्रॉंग सायक्लोन ओवर देर, आणि त्या खातीर काल राती म्हाका भरपूर तेलो कॉल्स बेले फ्रॉम लोकांनी कॉल केलो म्हाका लायट येना म्हणून. पूण एक्चुअली दॅट वॉज द रिजन बिकॉज ऑफ द हेवी सायक्लोन विंड, स्ट्रॉंग विंड. एंड आयज सगळ्यांक आमकां गोमन जालें की ग्रँड करोना आमच्या आदोना विलेजीन ती ऑलमोस्ट अबाउट 8 हावजीस झाडां पडून, व्हडलीं झाडां सवळें म्हणटा ताका पडून अबाउट 8 हावजीस डॅमेज जाल्ले आसा. तातूंत ऑलमोस्ट अबाउट 6 हावजीस आर क्वायट बॅडली डॅमेज. आनी सगळें फुडें आमचे म्हाका लोकांनी फोन केलो, आमचो सरपंच बाब फ्रांसीस आनी तेजा 5 मेंबर कॉल करून आमी आय वेंट टू विजीट द सायट दीस मॉर्निंग. ऑफकोर्स फायर ब्रिगेड वॉज इमिजिएटली डेप्युटेड देर बाय मिस्टर बॉस्को. ओके, and the 2 fire brigades already there on the job. आणि 2 तांच्यांनी आपयल्ले आसा फ्रॉम पेडणे फायर स्टेशन. They expect any moment. So the problem is I immediately called up the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant this morning and सांगलें डॉक्टर अशें जाल्लें आसा and we will require the assistance from you. So definitely म्हणलें don't worry, you just give me the reports whatever and immediately we will help those people and help them in repairing their houses which to restore back to the original status. So this was what happened over here. And also I've been given to understand just now my phone about there back around bhi kidan zada bhi podlele asa, but there is no much damage there. Only they require the fire brigade, fire tenders to come and clear the trees, cut the trees. इमिडिएट पण लॉस भरपूर जातलो कित्याक थोडे कूड गेल्ले आसा, फाटले थोडेचे किचन गेल्ले आसा आनी ते वाशीक सगळे मोडून तोडून गेल्ले आसा. सो द डॅमेज विल बी दिस थिंग assessed by the Talati is already on the job there and there will be a report also from the fire department. So accordingly with that I'll take those estimates and compensate them to my honorable chief minister. तेजा वांगणकर. म्हाका सकाळी आयज कॉल येयले सुमार की झाडां पडून खूब हें जालां म्हणून घरांचेर, आनी हांव येवन पळयलें जाल्यार एक 7-8 घरांचे सारकी झाडां पडून सारकी लुकसाण जालें म्हाका. आतां उदक घरान येता तेंच्या आनी वाटेर अशी पडलेली आसा घरां मातशें, आनी झाडां म्हणजे खूब पडल्या तसो भोवरा कसो हे, आनी खूब लुकसाण जालां तेंकां. लोकांच्या घरांनी आतां उदक येता पावस पडलो, सारकी डॅमेज जाल्ली आसा.